म्हजें नांव सुदेश धारगळकर. हांव डिस्कावंट ऑफ पेरनेम प्रायमरी स्कुलाचो PTA चेअरमॅन आसा. आनी सद्या आमी पळयता की गोमंत बालरथ हे बालरथचे कंडिशन जे आसा ते खूब वायट आसा. कित्याक पळोवपाक गेल्यार 12 वर्सां पयलीं गोमंत बालरथ हे सरकारान दिल्ले आसात, पूण ज्या ज्या शाळेंक दिल्ले आसात ताजे कंडिशन पळयत म्हणजे मेंटेनन्स जावंक ना आसा. 12 वर्सां जालीं आनी आतां हेच्या फुडें गोवा सरकारान जे सांगलें आसा की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान की 15 वर्सां उपरांत ते स्क्रॅपाक वयतले गाडयो. सो बालरथाचें कितें, बालरथाचे फुडें कशें कितें करतले? आनी ताजे आतां सद्याची 12 वर्सां मेरेन गाडयो चलयल्ल्यो आसा, पण तेजें मेंटेनन्स जावंक ना. आनी हे भुरग्यांच्या जिवाशी खेळ चल्लेलो आसा काय कितें हो प्रश्न पडटा. कित्याक तुमी पळोवंक शकता, म्हाज्या फाटल्यान एक गाडी आसा, ताजी कंडिशन खूब वर्स्ट आसा. ताजे टायर म्हणा किंवा भितुल्ले जो पत्रो आसा तो सुद्दां खराब जाल्लेलो आसा. सो सरकारान हाजेर विचार करची गरज आसा की हे गोमंत बालरथ जे आसा ते एक तर तांच्यांनी नवीन गाडयो नवीन पुरवच्यो किंवा जे आसा त्यो प्रॉपरली कलर करून आनी बऱ्या स्थितीन परत शाळेंक दिवचे. मेंटेनन्स करची गरज आसा. बरोबर. हे जे बालरथ जे आसा जे स्कुलांक दिल्लेले आसा तेचे 12 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा. आनी जे भुरग्यांक घेवन जे बालरथ वयता आतां सद्या सामके क्रिटिकल कंडिशनान आसा. एज अ पालक म्हणून तुका कितें दिसता? पळय, सरकारान जे बालरथ दिला पळय स्कुलां ती बरी गजाल आसा, बट ते बालरथाक जे मेंटेनन्स आसा ते सरकारा कडल्यान टायमान मेळना. ते जे कोण भितर ड्रायव्हर एटेंडंट आसा तांकांय सरकार सारको टायमार पगारय दिना. आनी ते मेंटेनन्स तेंच्यांनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. हेचें कारण तुमकां सांगता, थोड्या स्कुलांनी एकच बालरथ आसा, थोडे कडेन 2 आसा, थोडे कडेन 4 आसा. जशी स्कुलाची स्ट्रेंथ आसा तशें बालरथ आसा. पण तातूंत प्रॉब्लेम कितें आसा, इतले आसूनय ते बालरथ ओवरलोड वयतात. ओवरलोड हेचो अर्थ ल्हान ल्हान जी चिमुकली भुरगीं आसा त्या गचडेन आनी वयल्यान तेंचे कडेन ते दप्तर आसता ते तांकां उखलना. आनी ओवरलोड आसल्या कारणान जर मेंटेनन्सच जर बरी ना बालरथाची आनी खंय तरी अपघात घडलो जाल्यार त्या फुडले फ्युचर भुरग्यांचें कितें? ह्यो जो आमचो पेडण्यान आमचो विशय आसा जो ऑल गोवाय आसा. आज तालुक्याक आमचो पालक मंत्री आसा, गोंयचो CM आसा. आयज आमच्या पेडणे तालुक्यान गोंयचो CM विजिटय दिवंक येता. आनी हे बालरथांक लक्ष घालपाक जाय. फाल्यां इन्सिडंट जावन मागीर सरकार धांवतले तेच्या पेक्षा ते बालरथ स्क्रॅप करून बरे नवीन सुविधाचे व्हडले व्हडले बसीस दिवपाचे स्कुलाक, ही म्हाजी मागणी आसा. तसे व्यवसायान गाडीच्या व्यवसायान आसात. आनी आतां भगवती हायस्कूलचे तुमी PTA चेअरमॅन आसात. गाडयेची बालरथाची काय कंडिशन? बालरथ हे सारखे बऱ्या बॅड कंडिशनान आसात. बालरथाचो विशय जर घेवन गेलो जाल्यार बालरथाचे पत्रे सुटले, गाडी मोडत आसतात. ह्या कंडिशनान आमी जर भुरग्यांक इस्कॉलान धाडप सुद्दां ह्या घातक जाल्लेलो आसा. आज सरकार हेचेर अजिबात लक्ष दिना. ह्या कंडिशनान आमी अशो गाडये जे डॅमेज जाल्ले गाडयेच्या हिशोबान मेंटेनन्स ना काय ना, तरी आमी कशा परिस्थितीन ह्या भुरग्यांक धाडपाचें त्या गाडयेसून हें आमकांय कळना. सरकारान जो आपलो जो कोण सरकाराचे हेतून आसा ते आपलो पगार वाडयता, पण गाडयांचेर हे लक्ष दिनात. जर जणू करून जर गाडये जर दुसरे जर नवीन दिल्ले, आज ह्या गाडयांक जवळ जवळ 10 वर्सां जावन गेल्ली आसात. तर उरलेली सरकार म्हणटा 15 वर्सांनी गाडये बदलूंक जाय. जाल्यार असं दिसता की हे गाडये 3-3 वर्सांनी बदलपाचे अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पण आतां गाडयेक ना म्हणटा जाल्यार 12 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा. आनी तुमची गाडी घेतलेली आसा ती 4 वर्सान 5 वर्सान खूपच ती 10 वर्सान स्क्रॅपाक काडटात. मागीर ह्या गाडयांची म्हणजे कितें स्क्रॅपाक काडूंक जाय काय ते अशेंच चलोवपाक जाय अशें तुमकां दिसता? हे गाडये खरें कायद्याचे दृश्टीन पळोवंक गेल्यार हे स्क्रॅपाकच काडप. जरी बाकीचे गाडये 15 वर्सांचे जरी असले तरी हे भुरग्यां खातीर गाडये जे वापरतात. दुसरे ह्या गाडयांचे बऱ्यांतले बरे कंडिशन आसूंक जाय. पूण तशें खंयच्याच गोंयांत तर खंयच्याच गाडयेची अशी कंडिशन ना की बालरथ हे सगळे दबगळे गेल्ले आसात. आनी सरकार हेचेर विचार करिना. सरकार आपलो पगार जसो वाडोवंक जाय तसो वाडयतात. मंत्री संत्री हे आहात ते आपलो सगळो पगार वाडयतात. ते तेचे पेक्षा जर भुरग्यांक जर नवीन गाडये दिल्लेले जाल्यार आज सगळीं भुरगीं सुखी आसतली आसली. ना जाल्यार तरी बालरथ तरी योजना तरी स्क्रॅप करची. बालरथ योजना स्क्रॅप तरी करची.
हे काँग्रेस टायमार दिल्लेले बालरथ. आता हे अजूनपर्यंत तर काय ना बी जे पी भितर काय नवीन विषय काय काडूकच ना असा. बी जे पी सरकार बी जे पी आसा आमचंच सरकार आसा पण त्या सरकारान तिथं लक्ष घालचं आणि तातूंत मुख्यमंत्री हो शिक्षण मंत्री आसा न्हय त्यांनी त्याच्यावर लक्ष घालून ते मातशे हे बालरथ नवीन दिवचे अशी माझी इच्छा आसा. सगळ्याकच दिवचे सगळे ऑल ओव्हर गोंयांत दिवपाचे. What is the condition of the today's that Balrath and what you feel, are you satisfied with the Balrath? Actually, when the Balrath project was started, it was a very good thing that was given to government-aided schools, and we were very happy that the children got a free ride from the buses and everything, and it really helped us. But now that the state of the buses is like it's 12 years old, and the state of the buses are not very good. And I'm also wanting to say that the driver and the conductor, they have been, now the government is looking after them well. That gives us a little satisfaction. And secondly, the Balrath's condition, as if you ask me, is not in a good state. The grants are not given properly for the maintenance and things like that. So I would request that if these can be scrapped, because if you look at it in general, we have children's life at stake. So I would rather request the government that if they can really look into this matter, because it's hundreds of children and many of them all around the state who are dependent on Balraths of this nature. And if at all in future they can help us in scrapping these Balraths and giving us new ones, we would really be grateful, because it's ultimately the children of our state who are looking forward to something that the government is giving. And I would be thankful if this is looked into. Thank you. योजना जी आसा किंवा बालरथ आता गेली 12 वर्ष झालेली आसा, काय कंडिशन तुमच्या शाळेतल्या बालरथांची आसा? तुम्ही घेतलेलो अनुभव बालरथाचो फाटली 12 वर्सां. आमकां हो बालरथ आसा न्ही, हो पयलो बालरथ आमचे कडेन सादारणता 2011 मेळ्ळो. आनी आमचे पेडण्याचे स्कूल जे भगवती हायस्कूल आसा हातूंत सगळ्यांत जास्त मॅक्सिमम एनरोलमेंट जाता आनी अख्ख्या पेडणे तालुक्यांतल्यान जाता. ताका लागून कितें जालें की आमकां हो एक बालरथ जो दिल्लो 2011 तो कमी पडपाक लागलो. ताजे खातीर आमी आनी एक बालरथ मागयलो. 2 बालरथ आमचे कडेन चलता 2011च्यान आज मेरेन चलता. आतां जवळ जवळ तांकां 2023 म्हणजे 12 वर्सां पूर्ण जायत आयिल्लीं आसा. आनी तुमकां सांगपाची गजाल म्हळ्यार कितें की दर सादारणता एक 2 दिसांनी म्हणा किंवा एक 8 दिसांनी म्हणा तेची ल्हान ल्हान रिपेरी असतात आनी म्हयन्याक ही ताची सादारणता रिपेरी चालू आसता. ते तुम्ही पैसे खंयच्यान एडजस्टमेंट कर, सरकार तुमकां पैसे जो दिता? गव्हर्मेंट पळय आमकां जें कितें दिता न्ही तातूंतच आमी ते एडजस्ट करतात. पूण तातूंत ते भागना. एक तर आमचे रूट जे आसा ते पयलीं ठरलेले आसा, आयज ठरवना. एक ते सादारणता 60 सादारणता किलोमिटर दिसाक ते तेन्ना ठरलेले आतां ठरवना. ताका लागून आमकां जे कितें एक्सपेंडिचर आसा हो एक तर पावना किंवा आमी थोडो आमच्या पद्दतीन आमी तो एडजस्ट करता. पण आयच्या भुरग्यांक तो बालरथ ओके आसा काय कितें की आमी कशें आसता, आमी जे आमचे कडेन गाडी आसता ती मॅक्झिमम 10 वर्सां चलयता. पण जर आयज जर भुरग्यांच्या जिवाशी खेळटा अशें तुमकां दिसना? रिस्क घेना कशें दिसता? तुमकां खरेंच सांगपाचें म्हळ्यार कितें आहा, आयज आमी प्रत्येक दिसा भियेतात. जो पर्यंत भुरगीं घरा पावतात काय ना, स्कुलांतल्यान घरा वेवस्थीत पावतात काय ना, किंवा घरा कडल्यान ती हांगा वेवस्थीत पावतात काय ना, हाचो आमी अपडेट घेत आसतात प्रत्येक फावटी ड्रायव्हरा कडल्यान, क्लिनरा कडल्यान. त्यामुळे आयज घेवपाची खरीच गरज आसा बालरथाच्या बाबतींत न्ही, घेवपाची गरज आसा. आनी खरें म्हटल्यार तुमकां सांगपाक हरकत ना, ते रिप्लेसमेंट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कशी रिप्लेसमेंट, गाडी रिप्लेसमेंट जावपाक जाय की रिपेर करपाक जाय? रिपेर करून आतां कशें जालें 12 वर्सां जवळ पूर्ण जाल्लीं आसा. आमीच कशें आसा आयज म्हयन्यान फाटल्या दिसांनी आमचो बालरथ मध्येच बंद पडलो. वाटेरूच बंद पडलो. वाटेर बंद पडल्या उपरांत आमी धाडलो ताका मॅकॅनीक धाडलो, सारको करून घेतलो आनी थोड्या दिसांनी परतो बंद पडलो. त्यामुळे आतां तशें म्हणपाक न्ही रिपेर करपाक शक्य ना, ते रिप्लेस जावपाक जाय. बालरथूच नवीन दिवपाक जाय. अशा पद्दतीची रिप्लेसमेंट योजना सरकारची आसा काय कितें? सरकारची अजून मेरेन तरी तशी कांय योजना म्हज्या आयकण्यान येवंक ना. पूण सरकारान ताचेर विचार करचो अशें म्हाका दिसता.
पण जर अशा पद्दतीन जर चलत जर रावले जाल्यार भुरग्यांची वेवस्था म्हणून तुम्ही दुसरी कितें पर्यायी करूं शकतात काय कितें? सध्या तरी आमच्याकडे तशी पर्यायी व्यवस्था काही नाही. आम्ही सरकाराचेरच डिपेंड आसा. भुरग्यांची रिस्क घेता आसतना तुमकां कशें दिसता? रोज हांव उलयता न्ही, कशें आसा आमी रिस्क तशी घेवंक शकना. म्हणून आमी कितें करता, बालरथ स्कुलांतल्यान जेन्ना भायर वचपाक शकता तेन्ना आमी तो खंय पावलो न्ही की आमी ताका सांगता बाबा पावल्यार एक भुरगें पावलें काय आमी तेचे बाबतींत घेयत आसता. आनी जी आमकां फ्रिक्वेंट घेवप न्ही आयज ना ओके, पावस जर नसा जाल्यार ओके, पण जर पावस जर आसात आनी अशा टायमाचेर जर गाडी जर बंद जर पडली रस्त्याचेर किंवा त्या पत्रे जे आसा ते आयज ते सगळे वाजत आसता आनी तो पत्रो जर त्या भुरग्यांक जर लागलो जाल्यार कितें तुमी तेची वेवस्था करतले? तशी वेवस्था आमचे कडेन कांय ना. आमी फक्त आतां कितें करतात की तात्पुरते जी कितें कितें तेजी रिपेरी कितें आसा ती आमी तितलीच करतात.